भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी सध्या गोंयांत चालू आसा. गेमी ज्यो आसा त्यो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फातोर्डा हांगसर खेळिल्ल्यो वयता आनी टोटल 8 टीम हातूंत पार्टिसिपेट जाल्ल्यो. 3 टीमी आशिल्ल्यो हायर सेकंडरी टीमी आशिल्ल्यो, 2 टीमी आशिल्ल्यो ज्यो आउट ऑफ कंट्रीच्यान आपयल्ल्यो गेल्ल्यो. एक ऑस्ट्रेलियाच्या ए लिगाची टीम आशिल्ली, तशेंच एक अर्जंटिनाची टीम आशिल्ली. त्यो 2 टीमी भायल्यान आपयल्ल्यो. तशेंच 2 गोवा प्रो लिगाच्यो टीमी आशिल्ल्यो, ती स्पोर्टिंग FC आनी डेम्पो FC आशिल्ले. आनी एक जी आशिल्ली ती आय लिगाची टीम आशिल्ली, ती चर्चिल FC. खूब गेमी जाल्यो. स्टार्टींग फॉर्मेट आशिल्लें तें लीग फॉर्मेट आशिल्लें आनी तें लीग फॉर्मेट काबार जावन जे सेमी फायनलीक टीमी पावल्यो आसा त्यो म्हणल्यार FC गोवा, ओडिसी FC ही पावल्ली आसा. तशेंच दोनूय टीमी ज्यो ऑस्ट्रेलियाच्यान येयल्ली तशीच जी अर्जंटिनाच्यान टीम येयल्ली, दोनूय टीमी सेमी फायनलीक पावल्ल्यो आसा. दोनूय सेमी फायनल सप्टेंबर 3 तारीख जातल्यो. फर्स्ट सेमी फायनल जातली ती म्हणल्यार FC गोवा वर्सेस डिफेन्सिया वाय जस्टिसिया, ती 4 जातली फातोर्डा स्टेडियमाचेर. सेकंड सेमी फायनल आसा ती जातली म्हणल्यार ओडिसा FC वर्सेस ब्रिस्बन रोर FC सिटी यांच्या मदीं जातली. खूब गेमी जाल्यो पूण थंय एकूच कमी दिसली ती म्हणल्यार तशें लोक नाशिल्लो, क्रावड येयल्लो नाशिल्लो पळोवपाक. लोकांक अपील करता की लोकांनी मुद्दाम येवन गेमी पळोवच्यो, कित्याक 4 टीमी बरी आसा. 2 टीमी आसा जी एक गोंयची टीम आसा, दुसरी आसा ती ओडिसी FC आसा. दोनूय ISL टीमी आसा आनी ज्यो बाकीच्यो 2 टीमी आसा त्यो जावन आसा एक अर्जंटिना टीम आसा आनी दुसरी आसा ती ऑस्ट्रेलियाची टीम आसा. सो मुद्दाम एक बरो फुटबॉल पळोवपाक लोकांनी फातोर्डा स्टेडियमाचेर 3 तारखेक येवचें. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार.